देव दिसती तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो भुरग्यांनो पास्कांकाडाच्या पांचव्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन ही विश्वाचें बलिदान भेटोवया. एकामेका खातीर विशेष करून मागया. विशेष करून येवच्या बुधवारा जावं कसल्या चुनावणांत बरो सरकार आमकां फावो जावच्याक बरे मुखेली विसून येवच्या खातीर विशेष करून मागया. तशेंच कठीण दगीन वळवळच्या पृथ्वेक बरो पावस दडून पृथ्वी थंडकारच्या हिरद्या बसोती विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. तशेंच धाव्याचे परिक्षेचे रिजल्ट बेगीनचे येवचेर आसा. सर भुरग्यांक बरें रिजल्ट फावो जावं दी म्हणून विशेष करून मागया. हे संदर्भार अर्गामी स्थिता फबियन जेसमेंडोन सदवा कतार देवादीन सिसिलिया डिसूजाच्या आत्म्याक मी स्थिता अनिता सल्डन आनी कुटामू एल्ड्रीन गोन्साल्वीस बाईक एक्सिडेंट जावन स्पायनल कॉर्ड डॅमेज जावन ताजी सर्जरी जावंक आसा. ती बऱ्यान जावन बेगीनच बरो जावन फाटी येवच्या इराद्या खातीर मिस्तिता जेसिंता आनी रेश्मा मटायस गोरेगांव वेस्ट मुंबय तांच्या हृदय पसूत विशेष करून मागया. ती कोणा मागतान बसयला सगळास कडून तांचे पसूत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्यानो आयच्या दिसा पास्का काळाच्या पंचव्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमूंक एक कुटुंब जावन ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी आमी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती जेजूस बापा सर शिवेची वाट. जेजू मरिफात गेल्यार मात्र सर्ग आपणावंक साध्य म्हणलें शिकयता. जेजू मुखांत सर्गींच्या बापाची वेशी वाट ह्या येवकारिस्ताच्या बलिदाना मुखांत आमी जाणा जावंक जाय. जेजू सो खरेपणी पाटलावकन सासणीक जिवीत आपणावंक जाय आशिल्ली कृपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळेर मागून घेवया. मगळ भाव भयणीनो, जेजू आमचो मिस्त्री, जेजू आमचो समीन, ताचे पाटलावदार आमी हे सुम्याचें शेगोण सगळ्या संवसाराक प्रगट करूंक जायची कृपेदेनी विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ जमानांनी पवित्र बलिदान भेटूंक आमकां समी तयार करया. सुमिया जेजू तुजे उतर आमकां तुजे शेगुण रुता करूंक आपोवणें दिता. ह्या उतराचो तिरस्कार केल्ल्या खातीर आमी पश्चात्तापवता. दुखदन बक्षण हें मागून म्हणटा. ओड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. ओड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. आमचो राग द्वेष मोसर हगे हें सगळें दवरना आमी आमचें जिवीत मेळयलां सोम्या. तुका आनी पेल्याक दूख दिलां पश्चात्तावन बक्षणें मागून म्हणटा. ओड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. ओड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. मगडा जेजू एकामेकाचो मोग करूंक एकामेका बरें करूंक तूं आमकां आपणें दिताय. आमचो स्वार्थ सोडून पेल्याक
बरें करूंक आमी पाटी सरल्या खातीर पश्चात्तापावता हांव सोम्या बोगसाणे मागोवन म्हणटा हांव वळदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय वळदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा सुसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राय पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वागता सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सुमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळट कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे इत्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया एकडी बरदोळे दांपी आमच्या आमच्या गरजां खातीर ते सवां खातीर विशेष करून आमी मागया सर्गीच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा तुझ्या कासिनांत सरशेळ्यांक तारण मेळचें म्हूण बरो गवळी कसो तुजो पुजेचो संवसाराक आयलो शेळयांक तो आपापल्या नांवान वळखता तांकां राखता आनी तांचे फुडें वचून बऱ्या सरोवाक तांकां पावयता तर ह्या आमच्या गवळ्याचो ताळो सदांच वळखोंक ताच्या फाटल्यान वचोंक आनी नागोवण्याच्या हातांतली सुटोन जेजू दिता ते सुबाम जिवीत घेवंक आमकां बोव कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप त्या दिसांनी सिसांचो संको सडत वेतलो आसता ग्रेक भास उलयतल्या आनी हिब्रू भास उलयतल्या जुदेवा मदें मनाभेद उठलो दिसपडते सेवेंत आपल्या विद्येची लक्षा करिनात म्हणून ग्रेक उलयतले जुदेव गुणगुणोवंक लागले देखून 12 जाणां धर्मदूतांनी सिसांची सगळी जमत आपोवन तांचे लागीं म्हळें आमी देवाचें उतर प्रगट करचें काम कुशीन लोटून खाणा जेवणाची कोबार घेवची सामाणें देखून भावानो लोक मानतात असले सांगातास पवित्रत्म्यान आनी जाणवळेन भरलेले तुमचे मदें 7 जण तुमी विंचून काडा हें काम आमी तांचे आदीन करता
आनी आमी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचें उतर प्रगट करच्या कामांत करसिता. ही आलोचना सगळे जमतेक पसंद जाली आनी तांणी ह्या 7 जाणांक वेंचून काडले. बवर्तान आनी पवित्रात्म्यान भरलेल्या स्तेपनाक, फिलिपाक, प्रोकाराक, निकोनाराक, तिमोनाक, पर्मेनाक आनी जुदेव धर्मांत मतांतर जाल्ल्या अंतियोकाच्या निकलावंक हांकां तांणी धर्मदुता मुखार उबे केले. धर्मदुतांनी पयलें मागणें केलें आनी उपरांत तांचे वयर हात दवरले. देवाचें उतर आतां विस्तारीत गेलें. जेरुसलेमांत आसल्या सिसांचो संख्यो वाडत येयलो आनी याजकां मदल्या सबाऱ्यांनी हो भवार्थ घेतलो. देवाचें उतर हें. सर्वे स्पोरा तशी आमचे देव तुझी दया. नीतिवंतांनो सर्वे स्पोराक उल्हासाची गीतां गाया. विदय काळजाच्यान असली स्तुती सोंपता. विणे वाजोवन सर्वे स्पोराक वाखाणा. दासऱ्याचे किन्नरेन ताका संगीता करा. सो तुझेर आमचो विश्वास सर्वे स्पोरा तशी आमचे देव तुझी दया. सर्वे स्पोराचे उतर खरेच खरे. सगळी ताची कर्तुवां विश्वासी पोणाची. न्याय नीती सो सर्वे स्पोर मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला. सो तुझेर आमचो विश्वास सर्वे स्पोरा तशी आमचे देव तुझी दया. सो तुझेर आमचो विश्वास सर्वे स्पोरा तशी आमचे देव तुझी दया. सान पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वसाप. भावां भयणीनो, सोमी जेजू जावन आसा तो जिवंत फातोर मनशांनी उपकारना म्हणून काडून उडयलेलो, पूण देवान मोलादीक म्हूण विंचून काडलेलो. देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातोर तुमी जाया. देवाक मानवोंची आत्मीक बलिदानां जेजू क्रिस्ता मारिफात भेटोवन दितलो एक पवित्र याजक वर्ग तुमी जायचे. पवित्र पुस्तकच म्हणटा, पळया, सियोनांत हांव दवरतां एक मुल्या फातोर, विंचणार आनी मोलादीक. ताचेर पातयेवन रावलेलो केदींच लजेक पडचो ना. तुमकां सतमंतल्यांक तो निसाकी मोलादीक, पूण सतमानांतलेल्यांक तो फातोर बांदतल्यांनी उपकारना म्हणून काडून उडयल्लो. तरी तोच जावंक पावलो मुल्या फातोर. दांटाचो फातोर तो, आपटाता तसलो शिळा तो. अशें उतराक पाळो दिवन सतमानिनांतलेच ह्या फातराक आदलोवन पडटात. हें देवाचें एक निर्मोणें. पूण विंचून काडलेली परजा तुमी, रायाळ याजक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र आनी देवाचें दायज करून घेतलेलो लोक, काळोखांतावन
आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तीम कृत्यां तुमी गाजयजय म्हण ताणें तुमकां विंचल्यांत. देवाचें उतर हें: हांवूच फाट, हांवूच सत आनी हांवूच जिवीत म्हणटा सोमी. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वसूंक जायना. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे भगवान सुवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या वेळी जेजून आपल्या शिसा लागी म्हणे, तुम्ही कळवळची नाही, देवाचेर विस्वास दवरा, म्हजेरय विस्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात, नासतलीं जाल्यार हांव तुमकां पयलींच सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलो थंय तुमी आसत्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवय आपोवन व्हरतलो. हांव वेतां थंय वेची वाट तुमी जाणात. तोमास तवळ म्हणालो, सुम्या तूं खंय वेताय तें आमी नेणाव, तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी. जेजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना. तुमी म्हाका वळखतात देखून म्हज्या बापाकी तुमी वळखतात, पूण ह्या फुडां ताका तुमी वळखतात आनी ताका तुमी पळयला. तवळ पिलिपान ताजे लागीं म्हळें, सुम्या आमकां बाप दाखय, तितलेंच आमकां पुरो. जेजू ताका म्हणलो, पिलिपा, इतलो काळ हांव तुमचे सांगात आसुनी हांव कोण म्हूण तुका समजना मू. जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला. तशें आसता आमकां बाप दाखय म्हूण तुज्यान कशें म्हणूं येत. हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा हेतूंक सतमानी नाय. हांव तुमचे लागीं उलयतां ती उतरां म्हजेच तकीचा उलयना. बापूस म्हजे सवें रावून आपलीं कामां चलयता. हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा म्हणून हांव सांगता तें तुमी सतमाना. न्ही जाल्यार हीं कामां पळोवन पुणी सतमाना. सत सांग तुमकां सांगता, जो कोण म्हाका सतमानता तो हांव करता ती कामां करतलो, तितलेंच न्ही ताच्या वर्ती कामां करतलो, कित्याक हांव बापा सरशी वेतां. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हणजे मोगाच्या भावांनो, भयणीनो आनी भुरग्यांनो, जेजू संवसाराचो उजवाड म्हणटा आमी. उजवाड अंतकरांत असलेल्या लोकांक उजवाड दिवन काळोखांतली भायर काडूंक आयिल्लो म्हण. आमी जेजूक संवसाराचो राय म्हणटा आमी. अनितीचो न्ही, सताचो अनितीचो राय म्हणटा आमी. आनी ह्या रायाचें राजवडकी सताची, नितीची, सवतकायेची आनी शांतीची. हाचे सुवार्थेन जेजूस म्हणटा, हांव जावन आसा सत, वाट आनी जिवीत. सत, वाट आनी जिवीत. कोणीय बापा सरशी वचोवचें जाल्यार, कोणीय सर्गीच्या राजा वचोवचें जाल्यार ह्या वाटेंतल्यान चलच. कसल्या वाटेंतल्यान? सताच्या वाटेंतल्यान चलशी जाल्यार जिविताक तूं पावतलोय. नाने मार्गा, नाने
जिवा नाने सत्या. सताच्या वाटेन तूं चलशी जाल्यार जिवीत जोडतलो म्हणल्यार सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून जेजू सता खातीर जियेलो. सता खातीर देखून हे सत नेणा आसलेले सबार जाण आसा संवसारांत. सत नेणा आसले. सत आसले फट करून जिवन लोकांक काळोखान दवरून राजवडकी चलयतले जायते जाण आसात. आजुनूय आमच्या समाजांत आसात. सत आसले असत कर्ण फटी वयर फटी सांगून फटी सत कर्ण लोकांक त्या अंतकारान दवरून जियेतले जायते जाण आसात. आनी असताचे अनितीचे राजवडकी चलोवन आसात जाल्यार हो लोक दोळे धांपून उगूस आसा. कांयच फरक तांकां पडना. तिरवो वयर तिरवो टॅक्सा वयर टॅक्स पडले जाल्यार म्हारगाय उंचाक चडली जाल्यार कामां कांयच मेळना जाल्यार खंयचो धंदो केल्यार तो पंता पावना अर्द्यार रावून नुकसान जालें जाल्यार सगळ्याची म्हारगाय वाडली जाल्यार आमी मात्र त्या असतांत त्या काळोखांत आसांव. सत कितें म्हूण आमी नेणाव. असल्या संवसारांत जेजू कश्टलो जेजू वळवळो. सत सत खंय आसा. सत्य उलुंडो सत खंय आसा म्हणून आमी सवाल करता. पिलातांनी सवाल केले सत म्हळ्यार कितें. सत म्हळ्यार कितें म्हणून. पिलाताक सत म्हळ्यार कितें गुंतून नासलें. कित्याक म्हळ्यार पिलात सतान जीव गुंतून ना. ताका फट म्हळ्यार गुत्त आसलें. अनीत म्हळ्यार गुत्त आसलें. सत म्हळ्यार कितें म्हूण ताका नेणा आसलो तो. जेजू सता खातीर जियेल्लो. तो म्हणटा हांव सत वाट आनी जिवीत. सत म्हळ्यार कितें म्हणून पिलासान जेजूक सवाल विचारले आनी जेजून ताका जाप दिवंक ना. कित्याक म्हळ्यार जेजूच सत. हांवच सत. सता खातीर हांव जियेलो जल्मलो. सता खातीर हांव मेलो. सता खातीर हांव तुमचे सवय आसतलो. सता खातीर. देखून सत उलयल्ल्यांक सत सांगलेल्यांक कश्ट सुकोनात. सत सांगतल्यांक सत सांगतल्यांक दांपून दवरचें बांदून दवरचें लिपोवन दवरचें कश्टूंचें आमी पळयता. जेजूच्या काळार जेजू सत उलयतालो. फरिजावांचें शास्त्र्यांचें याजकांचें तो खंडन करतालो. तांचे कमेरे विशांत सत्राय सांगतालो. श्रेश्ठ याजक प्रधान याजक शास्त्री फरिजेव आनी थोडे पंगडाचे आशिल्ले तांकांय जेजू सत्राय दितालो आनी सत भायर घालतालो. आनी तो म्हणटालो कितें म्हणटालो. दिवो पेटून तो कळशे पंद दवरिनांत उजवाडा दवरतात. काळोखान लिपलेले सगळे उजवाडाक येताले. उजवाडाक येताले अशें तो उलयतालो. अशें उलयतना म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो काळोखांत आसलेल्यांक अनितीन आसलेल्यांक असतांत आसलेल्यांक जायते पोटी भितरले भितर शिजतालें कशाक लागड काडचो म्हणून. अशें जालें. अशेंच घडटा आमच्या समाजेंत. जर तर एका सभेंत जावं पुरो ते विधानसभे जावं पुरो लोकसभा खंयचीय एका सभेंत तूं उलयताय तुका उलोवंक सोडिनात. उलयनासलेले बरी तुजो ताळो बांदून घालतात. जाय जाल्यार तुका कान उडयतात. असले असत आजुनूय आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. ह्या संदर्भार जेजू आमकां आपोवणें दिता. सता खातीर तुमी जियेया. सता खातीर तुमी रावा. सता खातीर तुमी आसा. कित्याक म्हळ्यार सत तुमकां सुडका दितलें. सत तुमकां जिवीत दितलें. सत तुमकां बापा सरशी आपूण व्हरतलें. सत तुमकां सर्गीचें राज जोडून दितलें. आनी ह्या सताच्या वाटेन तुमी चलोवंक जाय. देखून जेजू म्हणटा कश्ट अळवळे आयले म्हूण तुमी कळवळचे न्ही. सतान देवाक उलो मारा. सताचो सांगात दिया. तुमी जिखतल्यात. मणिपुरांत तुमी जाणांत जायते कश्ट क्रिस्तवांक दुखदोणी बुगून आसा. जायते जण ह्या दिसांनी पळयतात. सता खातीर वावुरच्या ह्या जागाक बिशेनारींक कितले कश्ट मेळटात. फादर स्टॅन स्वामी सता खातीर जियेलो. सता खातीर आसलो. सता खातीर मेलो बळ्या. जायते जण म्हज्या मोगाचे भाव माटतीर मेल्ले जावंक पुरो. जायत्या दुबळ्या धाकट्यां खातीर सेवा करना तांची हक्कां राखच्या खातीर वावुरतले जायते जण कश्टांचे मरण मेले सता खातीर. फकत सत
जेजू सताक सांगा दिल्ले सक्कडे आज आमाय क्रिस्तांवांक असली दगदणी फावो जाता. हे संदर्भात म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो सताक आमी सांगात दिवंक जाय. देखून जेजू म्हणटा तुमी कळवळचे न्ही, देवाचेर विस्वास दवरा, म्हजेर विस्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. संवसारी जिवीत तात्कालीक, सर्गीचें जिवीत एक आसा. ह्या सर्गीच्या जिविताक तुमी सक्कडे येतल्यात. देखून संवसारी जिविताची खंत करनाकात. संवसारांत अनितीन तुमी जिवंक फुडें सरनाकात, असतान जिवंक फुडें सरनाकात. सता खातीर तुमी वावुरा, सता खातीर तुमी जियेया. सर्गीच्या राजांत सदांच काळ तुमी जियेतल्यात, सदांच काळ. क्षणीक सुखा खातीर ह्या संवसारांत फटीची अनितीची तुमी मोग करून तांकां सांगात दिवन तुमी कश्टांच्या बदलाक सर्गीच्या राजान संतोशाचें जिवीत सरच्याक संवसारी जिवितांत सताक सांगात दिया, सताक सांगात दिया. देखून हेच्या पयल्या वचपांत ती धर्मदाच्या कृत्या पुस्तकांत म्हळ्यार सतांत आमी जियेचे जाल्यार, सता खातीर आमी जियेचे जाल्यार आमी पवित्र आत्म्याचे मनीस जावंक जाय. पवित्र आत्मो जावन आसा सताक साक्षी मजतदार. पवित्र आत्म्यान भरलेले ते खंडीत सताक साक्ष दिवंक शकतात. जेजूय पवित्र आत्म्यान भरलेलो म्हणजे अभिषिक्त जाल्लो, पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतलेलो, पवित्र आत्म्याचें स्नान पारव्याच्या रुपी उजवाडाच्या रुपी घेतलेलो सोमी क्रिस्त सताक साक्ष दिता. धर्मदूताचे कृत्य पुस्तकान पळयता धर्मदूत पवित्र आत्म्याचो स्नान घेतात. पेंतेकोस्ता दिसा पवित्र आत्म्यान ते भरतात. पवित्र आत्म्यान बरोवन सताक साक्ष दितात, सत परगट करतात, देवाचे उतर परगट करतात. आनी ह्या मुखान सताक साक्षी ते जातात आनी खंडीत म्हणजे मोगाच्या भावा भयणीनो ते जिवंक शकतात. हेच्या पयल्या वचपान ती 7 जाण भावांक विसून काडतात. धर्मदूत 7 जाण भावांक आनी हे 7 जाणी जावंक पुरो स्तेफन, फिलिप्पो, प्रोकोराक, निकोरान, तिमोन, पार्मेनाक आनी जुदेव धर्माक बातन जाल्ल्या अंत्योकाच्या निकलांक विसून काडटात. पळया विसून काडटात कित्याक ते पवित्र आत्म्यान भरलेले. तांदूळ स्तेफान कितें जालो तुमी जाणात? स्तेफानाक फातरावन जिवेशी मारलो. पवित्र आत्म्यान भरलेलो व्यक्ती. हे सगळे म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या 7 जाणांक विसून काडटात आनी बाबातान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेले तांकां क्रिस्ताचे साक्षी जावंक, देवाचे उतर परगट करूंक, सताक साक्ष दिवच्याक फुडें सरतात. देखून जेजून म्हणलें आसा सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. सताक रुजवात म्हळ्यार साक्ष, सताक साक्ष दिवचें म्हजें काम. सत म्हळ्यार कितें म्हळें पिलातान. आनी जेजू म्हणटा हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हज्या मारिफात गेल्या शिवाय सगळे तुमी बापाक पळोवंक शकतले. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो हेच्या दुसऱ्या वाचपांत पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत आमी पळयता कितें म्हणटा तो, लोकांनी उपकार ना म्हणून सणून घाल्लो फातर तूं जावंक पावलो मुल्या पातोर. जायते पटी आमच्या समाजांत वो कांयच फायद्याक ना. गुड फॉर नथींग, उठ्ठाके अन्नाके कारा भुमीगे बारा, कांयच फ्रेजान ना म्हणून थोडे पटी आमी ताचो तिरस्कार करता, ताका इन्सल्ट करता, ताका पयस करता. पूण देव तशें करिना. कित्याक म्हळ्यार देव म्हणटा आवयच्या गर्भांत रसच्या आदी म्हाका तुजी वळख आसली. तुका नाम दवरच्या आदी, तूं जल्मोवच्या आदी हांवें म्हज्या हातार तुजें नांव बरोवन दवरलां. कित्याक म्हळ्यार तुजी वळख म्हाका आसली जल्मोवच्या आदी. आवय तुका सांडीत, बापूय तुका सांडीत, हांव तुका सांडिसो ना. देखून हो सणून घाल्लो नाका म्हणून बांदप्यांनी उपकार ना उडयलेलो फातरूच जावं पावलो मुल्या पातोर. थोडे पटी जाण उडयल्ली सारुणी, जाण उडयल्लो कुंठोय गरजे पडटा म्हणटा आमी. देखून नाका म्हूण संवसारान एक इतले असता मुखार वो एक सत उलोवन भायर सरलेलो म्हणून तांणी कुर्सार ताका कान उडयलो. पूण तो जालो मुल्या पातोर. बावार्थासो मुल्या पातोर, आमच्या बावार्थासो, आमच्या सतासो, आमच्या नितीसो मुल्या पातोरू क्रिस्त जावंक पावलो. देखून ताका मानतात असली आत्मीक बलिदानां तुमी जायचे. आनी हे बलिदान हे देवाळ तो एक व्हडलो देवाळ जालो आनी हे देवाळ उबारचे फातोर तुमी जावंक जाय. अरी एकलो, हांव एक फातोर, तूं एक फातोर. कसलो जिवो फातोर जावंक जाय आमी. पवित्र आत्म्यान भरलेलो सताक साक्ष दिवचो, सताक रुजवा दिवचो एक जिवो फातोर हांवें आनी तुवें जावंक जाय म्हणटा पेद्रू आयच्या दुसऱ्या वाचपांत. देखून बांदलेल्यांनी उपकार न म्हूण कान उडयलेलो
तस्सो मुल्याचो फातर जेजू जालो सताचो फातर. तो आदळटा तसलो फातर, आपटता तसलो फातर, आदळता तसो फातर. कोणाक आदळता तो? कोण नितीन जियेता पळय, अनितीन जियेता, कोण असतांत आसा ते दांटून पडटात त्या फातराक, दांटून पडटात. कित्याक म्हळ्यार तो फातरूच सत, तो फातरूच नीत. देखून अंधकारांत असलेले, असतांत असलेले ते फातराक दांटून पडटात. त्या फातरांतून ते पळापळ घेतात. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी विंसून काडलेली परसा, सोमयान विंसून काडलेली परसा, एक रयाळ परसा, एक रयाळ परसा, एक याजकी वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र आमी. देखून देवान आपणेच दायज करून घेतलेलो लोक आमी. देखून काळोखाच्या कामाक आमी फाट करी जाय, असताच्या कामाक फाट करी जाय, अनित्याच्या कामाक फाट करी जाय. सताचे आनी नितीचे जिवीत आमी जिये जाय. जेजू क्रिस्त सत आनी ह्या सताक साक्ष आमी जावंक जाय. येवच्या बुधवारा एलिसांव जावचो आसा आनी ह्या संदर्भार सताक रुजवात आमी दिवंक जाय. रुजवात आनी सताचे मनीस आमी जावंक जाय, काळोखाचे न्ही. सताक साक्ष दितले मनीस आमी जावंक जाय आनी हे मुखांत सत कितें म्हूण आमी दाखोवंक जाय. असलें जिवीत सताचें, नितीचें आनी मैपासाचें, सवस्थकायेचें आनी शांतीचें जिवीत जिवंक जायची कृपा सोमयाची आमी मागून घेवया. आनी आमी सोमयाच्या त्या बांदपाक एक जिवो फातर कशें पवित्रात्म्यान भरलेलो व्यक्ती जावन सताक रुजवा दिवंक सोमी आमकां फोव करून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. आमी उबी रावया. तरी एका देवाते आसूल आमचो भावार तूं सारया सगळीं सांगात आमी म्हणया. सतमंता देवाक सर्पद्वेतारा बापाक सर्गांनी पितुमेच्या रस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस्पुताक आमच्या सोम्या जो पवित्रात्म्या वरवीं गर्भे संभोवलो, अवकार मरयेतान जल्मलो, 5 पिलगांतांनी कोसोसले, ताका कुर्सा जोडलो, तो मेलो अंधकारांनी पिलो, तो मेल्या मध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवान जालो, सर्गार सोडलो, सर्पद्वेतार देवापाच्या उजव्या बसला, थंय तो आमच्या मेल्ल्यान ती परसिवी करून घेतलो. सतमांता पवित्रात्म्या कथोलीक पुय सभी भक्तांचो एकता, पातकाचें मोक्षणे, कुडचें जिवानपण, सस्ताचें जिवीत. आमेन. आमी देवाचे भुरगीं ताच्या मोगांत आनी गोपान जियेता. तर आमची मागणी, आमची गरजो, आमची आशा ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमचो पाप साहेब आनी पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी तुज्या पुत्र जेजूच्या मोगाक साक्ष दिवन देखी वन मुखेली जावं तुज्या पवित्रात्म्यान बर म्हूण मागता हांव. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर राजकीय फुडाऱ्या पासत मागता हांव. तांणी लोकांच्या बरेपणा आनी देशाच्या अभिवृद्धी खातीर वावरूंक सेवेच्या मनोभावान बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजीच्या सर कुटुंबाच्या सांद्यांनी देवाच्या मोगान जिवन पवित्रात्म्याच्या कृपेन जिवन बरी कुटुंबां रुपीत करूंक तुजे आशिर्वाद दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी मागण्याच्या स्पिरितान बरोवन पवित्रात्म्याच्या मार्गदर्शनाकाल जायतेचे वाटेन चलोवंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर पिडेस्तांक, प्रायवंतांक आनी कश्ट संकश्टांत सांपडलेल्यांक तूं तांचो आदार जा आनी तांकां बरें जिवीत फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजाबावारी आजार आशिल्ल्या आमी सोमेस्तांनी जेजूच्या आनी एकामेकाच्या मोगान जिवंक भावार्थाक साक्ष दिवंक पवित्रात्म्याची कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सांज उत्तर देवाक समर्पिल्ल्या फिरगजीच्या आनी पुणशेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनी दानाचो फळ यथेश्ट मोपान तांकां मेळासो कर. सांगातच ह्या पुणतेदार आर्थीक गेलेली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पंथाक पावय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एकडी बोर आमी दोळे दांपिया. येवच्या बुधवारा चुनाव जावचो आसा. बरो सरकार आमकां फावो जायची, बरी मुखेली विसोन येवंक आनी सगळ्या लोकांनी आपले हक्क वोट घालचे म्हणले चिंतून कड्ड्यान वोट घालूंक जायची कृपा तेणी फावो जायची मागया. कठीण दगीन वतान पृथ्वी थापल्या, दग आसा, उदक सकून येता दिसान दीस, उदकाचे समस्या उपसल्यात. हे संदर्भार
आमचे दया दाखोवन बरो पावस दडोवन पृथ्वी तण करूंक उदकाचे समस्या सगळे परिहार करूंक जायची कृपे देणी मागया. कश्ट केल्या सर्व भाव भयणी खातीर भुरग्यां खातीर आमी मागया. रिजल्टार कोणाच्या भुरग्यांक बरें रिजल्ट फावो जावचे पसो ती मागया. सर्गींचे भोवमुगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी दयेन स्विकार कर. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसांव तुज्या मानाक आनी महिमेक सदांच विश्वासी जिवे फातोर आमी जावच्याक, सताक साक्ष दिवच्याक, सताक रुजवा दिवचे व्यक्ती आमी जावच्याक, सता निती मुखांतर सर्गीचें जिवीत जोडूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. काणीक जमो कर. कानिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा, काप्यो तुका भक्तीपणाचो करतो बापा, स्वीकार तू करी बापा. उदारपणी आम्ही काणीकर पिता, स्वीकार करून लाभलेली सर्गिता. उदारपणी आम्ही काणीकर पिता, स्वीकार करून लाभलेली सर्गिता. देवापा काणीको, देवापा काणीको. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यानी तुमच्या हातांतले पवित्र बलिदान सर्पद्वे दादेवापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमचे नित्य पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्प मानून घे. देवा आमच्या भोवमोगाळ सर्गींच्या बापा, आमच्या गवळ्यान प्रितीन आनी दुलोबायन सोंसलेले कश्ट मरण आनी ताचे महिमेवंत पुनर्जिवंतपण आमी आतां संभ्रमतांव आनी भक्तीन समर्पितांव. हे बलिदानाच्या बळान आमच्या पातकांचे गायी गुण कर आनी जेजो बराबर पातकाक आमी मेल्याव देखून ताच्या सांगाता जिवी जाल्ली मनशां कशीं आमी तुका भेटयलेले बलिदान जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्प तुमचे सवे आसों. तुमचे सवे आसों. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. बयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो. ओ काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो. पण अधिक करून या उत्तम काळार तुझ्या महिमेची कीर्ती आनी वाकणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजो जालो आमची पास्काची बली. जेदना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें, तेदना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञांक संपूर्णाय दिली. जेदना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो, तेदवा आपूण करो यास करिवेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखून दिलें. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र दळबारांचो सर्वेस्प तूं, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. पूण सर्गी तुका जय जय.
सगळी तुका जय जय. वो पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो आमी दिमी घालया सगळे आमचें समर्पण करया. पवित्र आत्म्याची घडी उंडो आनी वायन आसलें जेजूचे मांस आनी रगत बदलची घडी हे घडये कितें आमी मागता खंडीत आमी घेता सगळे आमचें जिवीत समर्पण आमी मागया. बापा क्रुस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्त मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नवी आंदीन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली न्ही म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी यांतलें पियेत ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सास्तीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेज मनशां बसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaso gutu pergetuya Jesu melo Jesu जीवन जाना Jesu बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड रिसणुनीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां ववकलीन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत उरतल्या मातसो मेजता पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पप्पा सैबा पीटर पौल आमच्या गवळी पप्पा आनी सगळ्या ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सोदरो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूळट करी. तांकां तुजी स्थगतीन अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मर्या देवाच्या माया संगती ती सपती बागे वंजुजे बागे वन धर्मदुता बागे वंजुता देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूता पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरवंदराची आचना मतीन दवरना ताणें शिकयलेले मागणे भक्तीन सांगाता आमी मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां ये तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमशिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली वरांतली पिडिशिडेंतली आमकां निवार. दयकुणीची वितान समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडुंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरोबर शारत रेखतल्या आमकां तुज्या उदारका कोळतीने सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणीन तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. माये मग सुगुर्तू सावनी कमेका कमी शांती दिव्या. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
निंबी घालया हांगासर पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी हांव समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस हांव ह्या संवसारी आयिल्ली ही ससत वाट आनी जिवीत सताच्या वाटेन चलून जिवीत जोडूंक आपोवणें दिता ती ही शिडीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका फोव ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली काळजांत समी जेजू कमी अर्गां दिवया आमच्या मोगान बरो आमच्या काळजांत आयला समी आमचे ते राव म्हूण मागीं समी गेल्ल्या बरेपणाक अर्गां दिवया अर्गां तुका समिया जेजू होगळाप तुका समिया जेजू आराधान तुका समिया जेजू तुवें केल्ले सर बरेपणाचो उपकार बावडटा हांव सर वायट विघ्नांतले अनवरांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर कालच्या दिसा सर अपायांतले विघ्नांतले आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर कालच्या रातीची भोव बरी न्हीद दिवन आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर आयचो दीस पळोवचे भाग फोव केल्ल्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वांटेली जावचे भाग फोव केल्ल्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदानान तुजे उतर आयकुवचे भाग फोव केल्ल्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदानान पवित्र युकारिस्त म्हाका अंतर आमच्या आत्म्याचें पोशण जाल्ल्या खातीर तुवें केल्ल्या सर बरेपणा खातीर प्रार्थुया करवळे आमच्या भोवमोगाळ बापा आमच्या जण एकल्याच्या नांवान जेजून आमकां आपयलेलें देखून ह्या मिसार आमच्या बऱ्या गवळ्याचो ताळो आयकूंक आमकां मेळ्ळो ताच्या रक्तान आमची पातकां धुवन गेलीं आनी पातकां मेल्लीं आमी प्रामाणीकपणान जिवोवचे खातीर आपल्या मासा रक्तान ताणें आमकां पोसलीं ह्या देण्या पासून तुका आमी दिन वाचता आनी घरा वचून ताच्या ताळ्या खाण दिवंक आनी प्रामाणीकपणान जिवंक आमची दिनवासनी दाखोवंक आमकां दादी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं
तुमचे सोवे आणि सर्व पदवेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपला आशीर्वाद घालू वसून या जीवन ख्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमका धाडता. देवाचे व्हड उपकार. काळजाच्या गोड्या म्हज्या नामांत तुका भरवश आमच्या माय म्हयन्याची दोलोगणी शेणा तुज्या राता माये तोडो माये नाका करूं गोपा तुज्या म्हाका ओडूं उस्क्यार तुज्या म्हाका केळय मोगाळ मोची जातूं आवड उस्क्यार तुज्या म्हाका केळय मोगाळ मोची जातूं आवड मोगाळ तुता सोवे अंगार मोरी आशीर्वाद बगीन गुरसाचे करवेनीवर आमकां आमच्या देवा आमच्या स्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो तुमी जाणात सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन येदोळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागोन आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळें तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर म्हाका विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.